नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंयांत सेगीत 48 वरां उटंगार, लोकजीण विस्कळीत. 24 वरांत 6 इंच. धबक्यासरची सरासरी पार 50क तेंकलो. रस्ते शारांनी बुट्टी, धरणां भरूंक तेंकली. शेनवार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. 70 केप्यां न्हंयाक हुंवार, पारोड्या पेडण्यां बुट्टी, कोलवाळ, पिळोळा, पाळसणां कोसळ्ळीं. कुडचड्यार घराची वणत. फायर ब्रिगेडीन एकल्यार साल्वार केलो. मुख्यमंत्र्याचो अरिश्ट वेवस्थापनाक अलर्ट. फाटलीं 48 वरां उटंगारान शेगीत नेट धरला. 6 जुलय मेरेन आशिल्लो ऑरेंज अलर्ट पणजे वेधशाळेन शेनवारा 9 जुलय मेरेन वाडयला. नेटाच्या वाऱ्याचोय अदमास. सकयल्या भागांनी पालसणाच्या सुवातींनी रावतल्यांक यो वच करतल्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. 70 केप्यां न्हंयो डेंजर लेवलाक तेंकल्यो. रस्ते कांय कडेन पूल उदका पोंदा. येरादारी कट. को अगर पास्ट 24 आवर्स का रेनफॉल देखेंगे तो गोवा के ऊपर के सारे स्टेशनों से 12 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में भी हाई ही रहने वाला है. इसके कारण आने वाले 5-6 दिनों में ऑरेंज कलर वेदर वार्निंग IMD गोवा ने गोवा के लिए नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए इश्यू किया है. पारोड्या वर्सा प्रमाण रस्तो उदका पोंदा गेल्ल्यान ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट. पावस एकदम चड झडलो जाल्यार आनी वयल्यान तेची लिवणच्यान बी चड पावस पडलो जाल्यार सगळें उदक हे वाटेन येवन तें उदक चड वता आनी डॅमाची बी सोडली जाल्यार चड जाता. 24 वरांचो पावस कंटिन्युअसली पडला. तेजेर आयज उदकाची लेवल वाडून अरावंड अर्दवर पयलीं हे रस्त्यार उदक येयल्लें आसा आनी दोनूय सायडीन ट्रान्सपोर्टाचो स्टॉप केल्लो आसा आनी ट्रॅफिक डायवर्ट केला जे चांदरच्यान वयता. पेडण्यां बुट्टी. थळावे म्हणटा मोपा प्रकल्प जबाबदार. आमच्या घरान उदक गेले हांगाच्यान एअरपोर्टाचे. आयज काल कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सगळे येवन गेले हांगासर कोण MLA येयल्लो. बट आयज परत सकाळी पळयता जाल्यार परत आयज सकाळी तितलेच उदक भरलेलें आहा सगळें. कोलवाळे पाळसण कोसळ्ळें. काँग्रेस म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आनी सरकार बेजबाबदार. हाका स्लोप पळयात, दीस इज मोर दॅन 20 मिटर. ताका स्लोपूच ना. ते पावसान 100% देंवतले. सो ही बेजबाबदारपणान हो कॉन्ट्रॅक्टर ही कामां करता. PWD मिनिस्टरान इमिजिएटली हांगा येवचे, NHAIच्या लोकांक आपोवचे आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे कारवाई जावपाक जाय. कुळ्या रेल्वे ट्रॅकार झाड पडलें. वास्को लोंडा लोकल आडावली. पारोड्या अग्निशामक दलान रेस्क्यू ऑपरेशनांत एकट्या बुडटल्याक साल्वार केलो. एक मनीस थंय एक बारीक झाडा भितर आसलो आनी तो बुडटालो. आमी जेन्ना पावले तेन्ना रोखडे रोप घातलो. हांवें रोप म्हाकाच घातलो रोप फर्स्ट आनी सेफ्टी हे येयली, लायफ गार्ड येयली आनी ताका रोखडोच धरलो हांवें वचोन थंय आनी मागीर भायर काडलो. कुचावती नदी येता तितूंतल्यान, भाटा म्हणटा केंपे भाटा. उदक वाडिल्ल्यान मडगांवां रस्ते ब्लॉक. हो रस्तो म्हणजे मेन तुका सकाळीं स्कुलांक फूल टायम भुरग्यांचो त्रास जाता. सगळीं स्कुलांक रस्तो वच म्हागेले. सो राती एक माड कट जाला. हांव तांकां वालोर म्हणटा फायर ब्रिगेडचो आमगेलो कोण तेंची टीम फायर ब्रिगेडचे नारायण ठक्कर म्हणून इन्चार्ज आनी बाकीचे आनी फोन केल्या बरोबर आमगेले सगळे लोक आयले हांगा म्हाका सांगलें की तेंच्यांनी आपयलें तेंच्यांनी. सो बरें काम केलें तेंच्यांनी कट केला. आतां ट्रॅफिक सोडटलें मातशें रिटायर्ड वरपा तेंचें. जे आमी सांगिल्लें आमचो डिमांड जो आशिल्लो की हे जे हायवे आसा वेस्टर्न बायपास तो स्टिल्टाचे बांदचो म्हणून. इतली पावटी आमी बोळ मारले. बाणावलीसान घेवन नावेलीसान घेवन हांगा माडेलान जावन सुरालकारान जावन सगळ्यांनी बोळ मारिल्लो. पूण तांणी आजून ते कानार दवरूंक ना. दीस इज रॉंग ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. बाणावलेकार म्हणटा वेस्टर्न बायपास स्टिल्टार करिना जाल्यार बाणावले बुडटा. सिट्युएशन इज लायक आयज आमी समज ब्रिजा पोंदार उबो आहा. हिंग समज वयल्यान ब्रीज वयता आनी हें उदक सगळें एशें कोन आहा. ब्रीज घायल्लें जाल्यार आज उदक एशें कोन आसता आशिल्लें. आनी ब्रीज ना जावन हें समज 2 मिटर उंच काडलें जाल्यार यू सी वॉट कूड बी द सिट्युएशन. आनी गव्हर्मेंट अँड गव्हर्नन्स इज ऑल अबाउट दिस, एंटिसिपेटिंग अ थ्रेट अँड मिटिगेटिंग हाव अ थ्रेट कूड बी रिड्युस्ड. कुडचड्यार एका घराची वणत कोसळ्ळी. मिराबाग चिऱ्याखणीत पार्क केल्लो ट्रक रातभर पावसान बुडलो. खांडेपारा न्हंयची पातळी वाडटा. फोंड्या कोन्या प्रियोळांत पाळसण कोसळिल्ल्यान फार्मागुडी मार्दोळ मार्गाचेर येरादारी आडवली. एक कोण्या वाठारांत मेजर लँडस्लायड जाल्या. जवळ 2:45 लँडस्लायड जाल्ली आनी 1.5 वर लागले ट्राफीक पुलिसाक तशेंच फायर ब्रिगेड आसा JCB हाडून हें सगळें मड क्लियर करता म्हणल्यार. आनी जवळ NH-17P हो हायवे 1.5 वर सुमार ब्लॉक उरलो आनी ह्या भागान हो मेजर लँडस्लायड जावन
आतां 1.5 वरान म्हाका दिसता यंत्रणा इतली बेगीन कामाक लागून रोखडोच रोड लोकांक क्लियर जाता. मुख्यमंत्र्यान अरिश्ट व्यवस्थापन यंत्रणेची बसका घेवन जिल्लोधिकाऱ्यांक अलर्ट केल्या. कलेक्टर सगळे इन्स्ट्रक्शन दिल्या, सगळे मॉनिटर करता. डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम दे आर इन ऍक्टिव्ह मोड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंचायत वेंचणुकेत ओबीसी आरक्षणाचेर सरकार मेरेर. ओबीसी आयोग म्हणटा दिल्ले वेळेत डाटा दिता. राज्य वेंचणूक आयोग म्हणटा आज जरी डाटा दिलो ना तरी शक्य ना, हातात वेळूच ना. वेंचणुकेत ओबीसीक आरक्षण सक्ती ना, हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. दुसरे वटेन वेगवेगळ्या वॉर्डाचे रिझर्वेशना विशीं याचिका भायर मारल्यात. पंचायत वेंचणुकेत ओबीसीक आरक्षणाविशींचे याचिकेचेर हायकोर्टात सुनावणी जाली. सरकारान आपली बाजू मांडली ती अशी: आमी याचिकेक तेंकोय दिना आनी विरोधी करिना. ओबीसीक रिझर्वेशन मेळूंक जाय म्हूण आमकांय दिसता. ओबीसी रिझर्वेशन इश्यू योग्य तरेन तडीक लावपाचे यत्न सरकार करता. ओबीसी कमिशन म्हणटा आमी ओबीसी आरक्षणाची ट्रिपल टेस्ट करून वेंचणूक आयोगाक दिल्ले वेळेत म्हणल्यार 11 जुलय मेरेन डाटा दिवंक शकता. राज्य वेंचणूक आयोग म्हणटा असले कांयच चलपाचें ना, आतां वेळूय ना आनी ओबीसी आरक्षणाची सक्ती ना. वेंचणुकेत ओबीसीक रिझर्वेशन दिवंक सक्ती ना. हायकोर्टाच्या आदल्या अर्दी प्रमाण आमकां वेंचणूक प्रक्रिया 10 ऑगस्ट आदी सोंपोवंक जाय. आतांत वेळ ना. ओबीसी कमिशनान आज डाटा दिलो तरी आमी ओबीसीक रिझर्वेशन दिवंक शकना. Now another question was also raised in regard thereto, that if they give the data now, what will happen? I have pointed out that by 10th of August we have to conduct the elections. By next Monday, that is the 11th of this month, notifications are likely to be issued for notification about the schedule of elections likely to be issued. So there is hardly any time. So even if you give data today, it cannot be utilized by us for examination of triple test and other purposes. So elections will go in the way as planned. मजगती रोटेशन पद्दतीन आरक्षणावेल्यान गोवा वेल्ला, साकोड्डा, हडफडे नागोवा आनी अस्नोडा पंचायत वाठारांतल्यान आयिल्ल्यो याचिका हायकोर्टान भायर मारल्यो. वॉर्ड आरक्षणाक पॅटर्न फॉलो करूंकच जाय अशें खंय ना. We pointed out that a limit of 50% is applicable only in case of scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, and that will not be applicable as far as women reservations are concerned. I think that will suffice your clarifications. सगळ्यांचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. ते वटेन 12 ऑगस्ट मेरेन पावस आनी अधिवेशनाक लागून पंचायत वेंचणूक घेवप शक्य ना म्हूण सरकार SLP घेवन सुप्रीम कोर्टात गेला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. राज्याच्या अर्थीक आनी सामाजीक उदरगतीक आदार जावचो म्हणून राज्यांतल्या टॉप शिक्षणीक संस्था बरोबर मुख्यमंत्र्याचे पयलेच फावट बसका जाली. समाजाच्यो खुबश्यो अडचणी सोडोवंक ह्या संस्थेच्यो बऱ्यो टॅक्नॉलॉजी वापरूं येता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. बसकेत शिक्षणीक संस्था मुखेली तांचे संसाधन सुविधा विशीं उलयले. आज सरकाराचे 100 दीस. आज गोंयांतली प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा पळय, JIM आसतले, बिट्स आसतले, गोवा युनिवर्सिटी आसतली, जे परत NIT, IIT, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर हांव CS म्हजो सेक्रेटरी, एड्युकेशन सेक्रेटरी, हांच्या बरोबर मिटींग घेवन गोंयांतले वेरियस इश्यूज हाजेर तांच्यांनी एक गोंयांत मदत करपा खातीर रिलेटेड एड्युकेशन, परत तुजें एग्रीकल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, IT सेक्टर्स, इन्फॉर्मेशन, हातूंत तेंचे कडेन एक्सपर्टीज आसा. सो दॅट तांच्यो एक्सपर्टीज सरकाराक कशा पद्दतीन आमी वापरपाक शकता हाज्या खातीर इन डिटेलान दीस इज द फर्स्ट मिटींग. ह्या पद्दतीची पयली मिटींग जाली. तांच्यांनी आपले पंचायत वेंचणुकेचे रजाव दिवन सरकार अधिवेशनाक कातर मारूंक सोदता. फाटल्या 3 वर्सांत गोंयकारांनी सारकें फूल फ्लेज विधानसभा अधिवेशन पळोवंकूच ना. आरजीचो आर्ग्युमेंट. पोगो बिल सभापती राज्यपालाक दिला. सभापती खंय म्हणटा ह्या अधिवेशनात येचशें दिसना. आरजीवालो दावो करीत मिडिया मुखार. गोंयकाराची व्याख्या खंय विधानसभेत निश्चित जावंक जाय. मदींच आयकूंक येता की कठीण जावपाचें आसा म्हणून असेंब्ली. सो आमी हेजो निशेध करता. आमकां असेंब्ली जशी आसा 25 दिसाची असेंब्ली सेशन आसा ती 25 दिसाचेच असेंब्ली सेशन जाय. हे आमी मेमोरेंडम ऑलरेडी स्पिकराक दिल्लें आसा, तशेंच आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नराकूय दिल्लें आसा की असेंब्ली सेशन कठीण करपाचें ना म्हणून. आमी मागता की हे जे असेंब्ली सेशन आसा ते 25 दिसाचें आसा तशेंच 25 दिसाचें आसचें आनी हो MLAचो जो रायट आसा तो MLAचो रायट प्रोटेक्ट करचो. कारण तितून 25 दिसांनी आमकां खुबशे विशय आसा आनी ऑलरेडी आमी कितलेशे पॉयंट्स घातलेले आसा, LQs घातलेले आसा, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन घातलेले आसा. ह्या बिलाची अशी फकाणां मारलेली आमी तरी खबर घेवचे ना. स्पिकरान सांगले की हे बिल जे आसा ते
ह्या असेंब्लीक चड करून डिस्कस जावचें ना म्हणून, जाल्यार हांव स्पीकर सराक विचारपाक सोदता, इनपुट्स घेवच्या आदी डेप्युटी स्पीकर कसो सांगपाक सोदता की हे स्पीकर कितें सांगपाक कसो सांगपाक सोदता की हें जें बिल आसा हें बिल ह्या फावट डिस्कस जावचें ना म्हणून. इतली वर्सां गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व, गोंयची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक ह्या सरकारान कसलोच कायदो केल्लो ना, गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो ना. सो गोंयकार कोण तो डिफायन ह्या असेंब्लीन जावपाक जाय, नीज गोंयकार कोण हे लोकांक कळपाक जाय, लोकांक तो रायट मेळपाक जाय. आयज कोणूय येता आपणाक गोंयकार म्हणटा, कोणूय गोंयांत येवन सेटल जाता तो आपणाक गोंयकार म्हणटा, हें आमी खोपोवन घेवचें ना. 2 ते 3 वर्सां जाली असेंब्ली म्हणटा ती गोंयकारांनी सारकी पोवंक ना. फक्त गोंयकारांनी आयकले ते कविता, गोंयकारांनी आयकले ते दुमशाणां, गोंयकारांनी आयकले ते बॉयकॉट्स. अटल सेतूची फोंडकुलां पळोवन जुवारी पुलाची टीम सादूर. पीडब्ल्यूडी मंत्री जुवारी पुलाच्या इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन अधिकार मंत्र्याच्या उलोवपांत अटल सेतूचे सरफेस लेयराचे दोश उघड. पुलाच्या स्लॅबाच्या कॉन्क्रीट आनी वेल्या डांबरी रस्त्यामदीं एक लेयर घाला, ताका लागून डांबर घास घेना. खेरीज घास घेवंक खंय पॉलिमर मिश्रीत डांबर घालप आसता. खासा रिपोर्ट. सोमारा जुवारीच्या नव्या पुलाच्या कामाचे मंत्र्याच्या पीडब्ल्यूडी टीमीन इन्स्पेक्शन केले. जुवारीचेर रस्त्याक अटल सेतू सारखे फोणारे पडत म्हूण मंत्र्याक धाकतूक. इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन काब्रालान सेतूचे बारीकसाणीचोय अदमास घेतलो. उलयता उलयता पीडब्ल्यूडीचे ऑफिसर तकलेत गोळटा ते उलोवन मेकळे. ना थंय कितें जालां, ताजें काम करतना तें मातशें कॅरफूल करूंक जाय. They have said we want good quality. What I have suggested is a polymer based bitumen. Polymer based bitumen असता तो ताका wear and tear and ताका dampness असता, म्हणजे shock absorbing type असता, and it has got a better bond with this sir. So it is more flexible. And it's a better. That same thing on Atul Setu, but the issue is not going to happen here, no? Because earlier the same item was there also. I mean, after the adult section, that some waterproofing layer, because it stopped shaking. I mean, it's not bonding with the concrete. That's what is meant. So here we have removed the truck, and as such, suggested that we will do the polymer modified with it. The polymer. That is, we are not doing surfacing for the concrete. So this concrete grade कितना है इसका? M65. Sir, M65 itself is a waterproof concrete. No need. That is also त्याने घातले ते लेयर घातल्यामुळे तो धरणार त्याला. तर ते सारखे करून जाय आशिल्ले. आय रियली डोंट नो कशें कितें जाता. अटल सेतू अजून GSIDC कडेनूच सेतूचेर फोंडकुला पडटा म्हूण खंय मद्रास IITक अभ्यास करूंक लायला. कितले म्हयनेच जाले रिपोर्टाचेर अजून कांय जागमाग ना. मात पीडब्ल्यूडीचे गोंयचे ऑफिसर कांय अणभवान असेसमेंट उक्तावंक लागल्यात. आता तुम्ही जर इन्स्पेक्शनाक गेले गजाली कशी आयकली की अटल सेतूचेर जे जालां तें हांगासर जावपाक जायना, हो तुमचे भितर डिस्कशनाचो एक हें आशिल्लो. सो कितें दिसता तुमकां हें? ना कितें जालें न्ही, सी आतां पळय आमी जे कॉन्क्रीट ते डिझायन करून ते स्लॅब घातल्या ते आय थिंक 65 M65चे ग्रेड कॉन्क्रिटान घातला आनी तेजेर एक लेयर घालपाचो जाय जो तेणी डिस्कंटिन्यू केला. तो म्हाका दिसता अतूल सेतून ताणें घातलेलो म्हूण हे इशू जाता. सो हेजे पयलीं तो डिझायनर स्कोपान आशिल्लो, पूण तेजें डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ते काडपाचे PCN आनी तेज्या वांगड्यांनी हो डिसिजन घेवन तो काडपाचो केल्लो आसा आनी तो हेका घालूंक ना. आनी हेजे वयल्यान फक्त जेन्ना आस्फाल्ट घालता तेका दुसरे भाशेन नॉर्मल आस्फाल्ट आसा तसो न्ही, तेका पॉलिमर बेस्ड आस्फाल्ट घालपाचो विशय आमी हो घेतलेलो आसा आनी ते करतले. सो इशू म्हाका दिसता हे ब्रिजार जावचो ना. आनी ते सेम तेणी तो पयलीं हांगाच न्ही, इवन आमचे जे ब्रीज सोड जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर तोय ब्रिजूच म्हणू शकता आमी, थंय तेणें हो डिसिजन घेवन थंय काडलेलो आसा. थंय तो विशय आतां ब्रीज चालू जाल्लो आसा, थंय तो विशय जायना. सो म्हाका दिसता डिसिजन तेणी प्रोएक्टिवली पयलीं घेतलेली आसा आनी इट इज अ गूड कॉन्सेप्ट. आदलो फोंडात पडलो काय फाटलो खंय सादूर जाता. सध्या अटल सेतूचे फोंड पळोवन नवो पीडब्ल्यूडी मंत्री आनी जुवारी पुलाची टिमूय सादूर. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट.
जमीन बळकावपाच्या केशीच्या फाटभुंयेर SITन जाहीर केल्ल्या 93 प्रॉपर्टीचे कसलेच वेव्हार वा प्रक्रिया करूं नाकात. जिल्लो मॅजिस्ट्रेटान अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, STO, मामलेदार आनी संयुक्त मामलेदारांक ऑर्डर दिल्या. फुडले निर्देश हे मेरेन ह्या प्रॉपर्टीचे म्युटेशन, पार्टिशन, कन्वर्जन जावंक जायना म्हणून खबरदारी घेवपाची सुचोवणी. ज्ञानपीठ जैतिवंत साहित्यीक दामोदर मावज्याचो काणकोण कोंकणी केंद्रान भोवमान केलो. संभाजी महाराजान पुर्तुगेजांक नाकाशेवट केल्ले, पण मुघल आक्रमणाची खबर मेळिल्ल्यान तांकां परत वचचें पडलें. उपरांत मशिनरीच्या सांगण्यान पुर्तुगेजांनी 100 वर्सां वयर कोंकणीचेर बंदी घाली. कोंकणीचेर हो मोठो अन्याय. अभिव्यक्ती सोपी जाता कोंकणीन. भाई मावजो उलयलो. म्हाका अभिव्यक्त जावपाक म्हाका म्हजी भाशेक इतली बरी भास दुसरी दिसना, म्हणून म्हाका इंग्लीश बरोवपाक कळटा, म्हाका मराठी बरोवपाक कळटा आनी हांव बरयताय. पूण म्हगेलें कथा साहित्य जें आसा, जें सृजनशील साहित्य आसा तें फकत कोंकणींतल्यान बरयता. ताजें एक कारण हांव चडांत चड बरें अभिव्यक्त जावपाक शकता तें म्हजे भाशेंतल्यान. हांव जाण इतिहासान कोंकणीचेर भयंकर अन्याय केल्या, तुमकां खबर आसची ना. तुमी म्हणटात की मुद्दाम आपलें संशोधन करात, वाचात, तुमकां कळटलें कशे तरेन पुर्तुगेजांनी आयले उपरांत कोंकणी नामनिशात करपाचे प्रयत्न केले. कशे तरेन कोंकणीचेर बंदी हाडली, तितली बंदी एकमेका कडेन कोंकणीन उलोवपाक जायना म्हणून 4 वंटी भितर आपले मनशा कडेन कुजबुजताले मोठ्यान उलयला भायर येतली. अशे तरेची बंदी पुर्तुगेजांनी हाडिल्ली. आनी ही बंदी फक्त कांय 1-2 वर्सां खातीर, 5 वर्सां खातीर, 10 वर्सां खातीर न्ही. इश्टानो, ही बंदी सुमार 150-200 वर्सां पयलीं 1684 वर्सां जेन्ना 1683 वर्सां जेन्ना संभाजी महाराज मराठ्यांक सैन्य घेवन गोंय मुक्त करपाक खातीर आयलो, ताणें सबंद गोंयाक बेराडो घालो. आनी अशे वेळार फाल्यां आमी सरेंडर जावचें पडटा अशी परिस्थिती पुर्तुगेजांचेर आयिल्ली. आनी थंयच्यान मोगलांचें सैन्य आयलें म्हणून प्रकार आयलो, म्हणून संभाजी नाइलाजान उपाय नासून ताणें बेराडो काडलो आनी तो परतो गेलो. पुर्तुगेजांक सुरू जाली आनी आमचे मिशनरीनी ताका सांगलें, पळयलें गोंयकारांक पुर्तुगेज नाका, जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव हे एकठांय येतात, आपली मदीं कोंकणींतल्यान उलयतात. तें आमकां कळना, ते चडशे भायले आसताले मिशनरी, आमकां कळना. ते एकमेकां मदीं उलयतात आनी म्हणून ताणें संभाजीक आपोवन हाडलो. संभाजी आमी मेरेन येवपाक पावलो, कारण हे सगळे लोक तितूर जाल्यात आमचे विरुद्ध. तेन्ना बेगिनात बेगीन एकमेका कडेन सारकें उलोवचें ना, त्या खातीर तांची जीप बंद करप पयलीं, म्हणजे कोंकणीचेर बंदी हाडप. GTDCन तांबडी सुर्ला पावसात ट्रेकिंग सुरू केलां. अध्यक्ष गणेश गांवकार आनी MD निखिल देसायान ट्रेकिंगाक बावटो दाखयलो. 1000च्या पॅकेजींत खंय ट्रान्सपोर्ट, जेवण आनी बरोबर गायड आसतलो. फुडें कुळ्या दूधसागरारूय असलोच ट्रेक सुरू करतले म्हणून तो अध्यक्ष गांवकार सांगता. GTDC खंय गाड्यांक प्रशिक्षण दिवपाची आसा. ह्यो गोष्टी आमी खूब पयलीं करपा जाय आसलेल्यो. गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची अशी तयारी आसा की सावर्ड्या भागाक इन धारबांदोडा तालुका मॅक्झिमम आमी अवेलेबिलिटी तुमकां सगळ्या टुरिस्टांक दितले. कित्याक आमी सगळ्यांनी टुरिस्ट म्हणल्यार आमी देव मानपाक जाय. अतिथी देवो भव ऑलरेडी आमचें वर्किंग आसा. अतिथी देवो भव ह्या विशयाचेर आमी एक युनिवर्सिटी हाडपाची आमची तयारी आसा. आमी आमचें डिस्कशनूय जाल्लें आसा. मुंबईक आमची मिटींग जाल्या आनी ह्या गोष्टीचेर सुद्दां आमी थोडोसो विचार करता. त्या खातीर हेजे मुखार तुमकां सगळ्याक सावर्ड्या आनी इन पर्टिक्युलरली इन गोवा कितल्यो बऱ्यो गजाली आसा की तुमी ज्यो बीच सायडीचेर पळोवपाक शकना. आनी ह्या सायडीन जेन्ना पळय तुमी भोंवतले तेन्ना यू वील गेट 100% फ्रेश एअर फ्री ऑफ कॉस्ट. हे सगळे एक्सटेंड जातले. काही पुण्या दुधसागर वॉटरफॉल एक्सटेंड जातले. अश्योच गोष्टी काही काल्याय पंचायतीक ते आमी एडवेंचर एक्टिविटी करूं शकता, तेय एक्सटेंड जातले. संपूर्ण धारबांदोडा तालुका आनी पर्यायान आमचे सावर्डे मतदारसंघा म्हणून हे सगळ्यो एक्टिविटी आमी आतां चालू करतले. कित्याक ही फक्त तुका टेलर आसा. जे ट्रेकिंगाचे गार्ड आसतले अवेलेबल ते लोकल स्थानीक बी आसता. तांकां आमी कितें करतले, गार्ड जे पळय आसा न्ही तांकां GTDC आनी फॉरेस्टाच्या माध्यमांतल्यान दोगांच्या जॉयंट
मेंचरान आमी तांकां ट्रेनींग दितले आनी ट्रेनींग दिवन तांकां सर्टिफाय करतले. सर्टिफाय केले उपरांतच तांकां थंय आमी अलाव करतले त्या गेस्टा बरोबर वचपाक त्या टुरिस्टां बरोबर. सुविधा म्हणजे आमी गायड दिता, फॉरेस्टाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बरोबर येता आणि तांकां मागीर आमी लोकल गांवान व्हरून आमचे लोकल गोंयच्या पद्दतीचे जेवणूय दिता, वेज आनी नॉन वेज. सो आनी तांकां एक आमी एक्सपिरियन्स दिता आमच्या हिंटरलँडाक. प्रमोद सावंत सरकाराचे दुसरे इनिंगेचे आज 100 दीस पुराय जाता. ह्या निमतान सावंत सरकार भौशीक कागाळी सोडूंक पोर्टल चालीक लायतले. फाटल्या 100 दिसांत सावंत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचो रिपोर्ट कार्ड लोकां मुखार दवरतले. तशेंच मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांचो रिपोर्ट कार्डूय तयार. 100 days कंप्लीट जाता ते एक ल्हानसो कार्यक्रम दवरला. इट इज नॉट अ बीग कार्यक्रम. कॅबिनेट जाल्या उपरांत आमी पोर्टल लॉन्च करता, परत आमी सनदी दिवपाचो कार्यक्रम आसा, आमी ज्यो अचिवमेंट जाल्या त्या अचिवमेंट्सची बुकलेट्स रिलीज करता. 8 years म्हणजे मोदीजीची जाल्या तेजेर एक बुकलेट, अशा पद्दतीचो एक ल्हानसो कार्यक्रम PACन दवरला. सगळे येता ते सगळ्या प्रेसवाल्यांक इन्विटेशन्स, जे कोण पब्लीक येवपाक सोदता तांकांय इन्विटेशन, त्या सगळ्यांनी PAC हॉलान 11:30 ते 12:30. तुम्ही सॅटिस्फाय? 100 दीस सरकारान जाता. आज ही बरी गोष्ट. डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचे 100 दीस जाता. PWD पोर्टफोलियो घेऊन खुबश्यो गोष्टी करपाचो प्रयत्न केलो आनी हितून भितर खुबश्यो गोष्टी शिकपाचे हे मेळ्ळे. म्हाका दिसता आमचे BJP पार्टीन म्हाका समज एक विश्वास धरून टुरिजम, IT आनी प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचो पोर्टफोलियो दिल्ले आसा. आयच्या दिसाक हे गोंयच्या इकॉनॉमीक दृश्टिकोनांतल्यान आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाचे पोर्टफोलियोज. टुरिजम डिपार्टमेंट आनी IT डिपार्टमेंट वील स्पीक वॉल्युम्स in the days to come for the journey that we are going to take ahead as far as these sectors are concerned. आमकां जे 3 डिपार्टमेंटां दिल्ले आसा त्या 3 डिपार्टमेंटां भितर सुदारणा हाडपाचे, नवे जे मेकॅनिझम हाडपाचे आनीक सुसज्ज अशी डिपार्टमेंटां करून आमी वचपाचे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली हे सरकार अत्यंत बरें आनी उत्कृश्ट अशें काम करता. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वताक दिसांतल्यान 18 तास जनतेच्या सेवे खातीर उपलब्ध असतात आणि तांणी अशी एक रिव्होल्युशनरी कांय डिसिजनां घेतली आसात आनी तातूंतल्यान गोंय परिपूर्ण जावपाचें. एकंदरीत आमी पळयलें जर जायत जाल्यार सरकार विविधांगी पद्दतीन सगळ्यात गरीब जो मनीस आसा ताजे कडेन पावपा संबंधी काम करता. ह्या दिसाच्या निमित्तान म्हणजे 100 दिसाच्या निमित्तान, पूर्णतेच्या निमित्तान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां परबी दिता. गोंयच्या जनतेक बी परबी दिता. कारण तांची जर सहकार्य नाशिल्लें जाल्यार आमी सरकार घडोवंक शक्य नाशिल्लें. खबरो इतल्यान सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.